बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कष्ट सोसून मरून पुनर्जीवन झाल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय असो. बामणीनो माई मग येवकार तुमकां सकाळच्या दिसा हे आमचे मिसा बेटीक खुशाल जावया. देवाच्या उतरान देव आमकां पोसता. ताचे पुताच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक एकठांय जाल्लीं आसतना फिलोमेना पेरेरा ह्या आमचे भयणी पासून मागुया. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले शांतीन घेवंक. तशेंच मागुया बेबी एंजल ह्या आमच्या सुपिल्ले बाईचो वाडदीस आनी दुसरी आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची शांती मागुया. आयज क्रूज दुस मिलाग्रीस ओल्ड गोवा वाठारांत आमचे फिरगोजे खातीर भेटयलेलो दीस. मागुया आमच्या एक एकल्याच्या जिवितांत खुर्साचें जैत आमी अनुभव आनी जेजून खुर्सा उदेशी आमची सोडवण केली. आमी एक एकल्यान खुशालकायेन आमच्या दिसा दिसपट्टे खुर्साक वेंग मारून जेजूचो पाटलाव करूं. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मेळिल्लो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मेळिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा कनवाळ्या बापा, आमचे असोक्तायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार हाताक घाल. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी झूम मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारतात. बुकेलेल्यांक खावंक दिशात आनी कोंतवलेल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार कालोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दोनपारच्या उजवाडा सारको पडजडटलो. सर्वेस्पो तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो आत्मो धादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकी जातल्यात, कदीच सुकून वचना तसले जोरी सारकी. आदी घोरतान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुन्यांनीचे नवीं घरां उबी करतल्यात.
फूट काडपी आनी पाड जाल्ली घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सणवार तुमी माडयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सणवाराक तुमी संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसा वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चोरयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात. जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देशाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाच्या दायज तुमकां भोगूंक दितले, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें आयक म्हजें मागणें तूं आयक सायबा. म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोलडिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेळ रावतां. जीव राग म्हजो म्हाका राग. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बगर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास धरून घालता सायबा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. पातकाचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियेतले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वसुलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सोगले सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी दोन वसुलदारांची आनी तांच्या संगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसुलदारां आनी वायटोव्या बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाड करून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. हांव सुगणी मनशाक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एक सुपल्ली पुस्तिका आसा, स्मॉल पॅम्फलेट. ताचें नांव आय एम रिस्पॉन्सिबल. हांव जबाबदारी. आनी हे पुस्तिकांत आसा, हांव जबाबदारी जायती लोक दुखां गळून तांची उशीं ओली करूंक.
हांव जबाबदारी इश्टा मदें फुटी घालूंक वर्सां वर्सांचे इश्ट दुस्मान करूंक हांव जबाबदारी बऱ्या मना काळजाच्या मनशांच्या मना काळजान दुबाव रिगोवंक हांव जबाबदारी शेजाऱ्या मदें दुस्मान काय वंपूंक हांव जबाबदारी सगळे तरेचे वायट निर्माण करूंक हांव जबाबदारी घरांत दुस्फोट घालूंक हांव जबाबदारी जायते तरेचे वायट शिंपडावंक म्हजें नांव कितें तें तूं जाणा जावंक सोदताय डू यू वॉन्ट टू नो माय नेम माय नेम इज टंग म्हजें नांव जीब भाग्योन जाकोब म्हणटा जीब एक उजा सारकी सगल्याचो लासून गोबर करूंक ताका शक्ती आसा भाव भयणीनो जेजू लेवीक मातेवाक आपयता दोन वसूलदार तो ही वॉज कलेक्टिंग टॅक्स फ्रॉम द पीपल सिटींग बाय द रोड सायड मांडवीर बसलेलो जेजू म्हणटा ताका म्हज्या पाटल्यान ये आनी तो सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करता and see the comments of the Pharisees and the scribes दोन वसूलदारां आनी वायट्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात they do not approve this act of the great physician who came to heal the broken world दोशी जाल्ल्या मनशाक एक करूंक आयलो पातक्यांक आपोवंक आयलो ह्या ग्रेट फिजिशियनाक ते ताची टिका करतात तुमचो गुरुजी पातक्यां बरोबर कित्याक जिवता खाता भाव भयणीनो आमचे मदीं जायतें कितें बरें जावचें आसा तें जायना कित्याक आमचे जिबेक लागून जायते वयर सरूंक आनी जायते खाला पडूंक जायते आपल्याचो जीव पुरान दिवंक जिविताची उर्बा ना जावंक ताची जबाबदारी आमची जीब पिराचीत काळान आसा भाव भयणी आमी आनी पिराचीत काळाचो एक व्हडलो उपास म्हळ्यार आमची जिबेची धोणवण Jesus was hurt when they passed comments to his apostles. तुमचो गुरुजी आनी तुमी कित्याक पातक्यां बरोबर दोन वसूलदारां बरोबर वायट्यां बरोबर जेवतात खातात आनी देखून जेजू तांकां सांगता बरें आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक आपोवंक आयला द ग्रेट फिजिशियन जीजस सीज द हार्ट्स ऑफ मॅन पूण धर्मशास्त्री आनी फारिझेव निबोर काळजाचे आसले कितलेंय सांगल्यार तांकां लागून आसले स्टिफ नेक्ड भाव भयणीनो जायते फावटी आमचे जिबेचो उपयोग आमी कशे भशेन करता भोव करून ह्या पिराशिताच्या काळांत आमी आमचेरूच नदर मारुया हो ग्रेट फिजिशियन आमकां आपयता जिबेन देवाचें उतर आमी पोरगुटूंक देवाचें बरेंपण आमी अणभवूंक आनी ताची तोखणाय करूंक हे जिबेन आमी जेजूक आमचे काळजांत घेता द ग्रेट फिजिशियन एंटर्स इंटू आवर लायव्स आमच्यांत आमचे काळजांत तो तिकाण करता आनी आमी ताचे भशेन जावंक ताणें कोणाचीच टिका करूंक ना कोणाकूच खाला आपटूंक ना कोणाचेरूच मोरणाचें फॉर्मोण मारूंक ना कोणाचीच निंदा करूंक ना पोत्यान जाल्यार बरें केलें तुजेर कोणेंच फातर मारूंक ना बाय हांवूय मानना
वचपाचो करिनाका. पाप रडटले उस्तोरेक ताणें म्हणलें तुवें जाय तो मोग दाखयलो, तुजी सगळीं पातकां भोगसलीं, वच. भाव भयणीनो, ही आमची जीब प्राचीत काळांत तिची बरी देवाची तोखणाय, देवाचो मोग दुसऱ्यांक पोरगुटूंक, आनी जें कितें आमचें सगळें बरें आसा तें बरें म्हूण सांगूंक हे जिबेचो आमी वापर करूंक जाय. जरूय ही जीब दांतां मदें बंद आसा, तिचो वापर करूंक आनी बरेंपण शिंपडावंक आमचेर आसा. हांव जबाबदारी हे जिबेन जीं उतरां हांव उलयतां तीं उतरां उजवणेचीं, तीं उतरां दुसऱ्याक उत्तेजन दितलीं, एनकरेज करतलीं, एप्रिशिएट करतलीं, प्रेज करतलीं, असलीं उतरां आमचीं जावंक जाय. कारण ह्या उतरांनी हे जिबेन आमी देवाक वाखणटाव, हे जिबेन आमच्या रोजगाराक दोनया जेजूक आमी आमचे काळजान घेता. हे जिबेचो जबाबदारीन वापर करूंक त्याच जेजू लागीं ह्या मिसांत कृपा मागुया. बेटवणे वेळार गायन गावया C18 यादनी कुंडो समोर पिता, पेज 36. C18, पेज 36. बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमचे बापा, हो आमचो फारीकपणांचो आनी वाखणणेचो योद्न तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर आनी काळजांतान आमी सदांकाल तुजोच मोग करूंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
Usorgi Duca Suiso, Solves Bora Cena Vieta, Solves Bora Cena Vieta, Daca Suiso, Daca Suiso. Usorgi Duca Suiso, Usorgi Duca Suiso. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good purgatoryam. Gesù melo, Gesù civoncalo, Gesù novenetalo. बाप्पा येदूच्या मनचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सर्वणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूं सर्वेश्वरा तुजे चाकुनी फिलोमेनाची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बेटीन वांटून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतुतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो ससन. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक हास्या तोंडान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटू घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया. D38 सोम्या जेजू ये ये पेज 68. D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुजे येवसून जाले आमची मोगी राखोचे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या काळजात रावून घे. फाल्यांच्यान सुरू जावचें आसा तें आमचें मिसांव फळादीक जावंक सगळीं आमी देवाच्या उतराचे फेस्तांत उर्बेन वांटो घेवंक आनी आमची एक एकल्याची तशेंच आख्खे फिरगोजेची काळीज मनांची नवसरणी जावंक खेरीत भाशेन मागुया. आमचे रेदेमतरीस पाद्री देवाचें उतर परगट्टले तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ, तांकां बरी भलायकी आनी हे तांच्या देवाच्या उतराचे परगटणे उद्देशी आमच्या गांवांत एक नवी चळवळ, एक नवी उर्बा आमकां सगल्यांक भावार्थान मजबूत जावपाक एक वजनादीक हातयार हे मिसांव जावंक मागुया. भाग्यवंत मिगेलीक, स्वर्गीचे आमचे आवयक
आनी सगळे सांतां भक्तांचो आदार घेवन हे मिसांव आमकां सगल्यांक फळादीक जावंक मागुया. प्रार्थुया. देवा आमचे दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताचे जेवणान आमकां उदीक घोटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता ते अमोळीक देणे सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बांबळीनो फाल्यां सांजे 6 वरांचेर पवित्र पुस्तकाक वयर स्थानार दवरून मिसाचे भेटीचो समारंभ करून आमी मिसावांक सुरवात दितल्या. दिसपट्टी 6 ते 8 आमी हे मिसावांत वांटो घेवया आनी हे मिसांव फळादीक जावंक आमी सगळीं बरवशान आनी खतखत्यान मागुया. दुसरे सुवातेर फाल्यां सकाळीं भुरग्यांचे मीस जाले उपरांत आमी आमच्या माटोवांत कदेलां घालपाची मांडावळ कोत्तल्या. वॉलंटियर्स आसा तांचे लागीं मागता बो करून PPC वांगडा लागीं येवन आमी जावं तो आल्तार जावं ती कदेलांची मांडावळ बरे भाशेन करूंक तुमी तेंको दिवचो. आज सांजे 4:30 सिनियर सिटीजन्स हांची जमात आसा आनी 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन कुर्साची वाट आनी ते उपरांत 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात आमचे जिबे वरवीं बरेपण शिपडावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया I32 तुजी पवित्राय, पेज 135. I32 पेज 135.